गोंय सरकारान उदरगतीच्या नांवान गोंयभर रस्ते खणून दवरल्यात। लोकांक येरादारी करपा खातीर त्रास जाता। सरकाराक आनी सरकाराच्या भौशीक बांदकाम खात्याक मात ताचें कितेंच पडिल्लें ना। सरकार लक्ष दिना म्हूण शिवसेनेन रस्ते बेगीनाच सारके करची मागणी पत्रकार परिशदेंत केल्ली। सोमारा दीस तांणी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा काडलो। मोर्चा येतलो हे प्राधान मुख्य अभियंत्याक कळटकीत तांणी कार्यालयांतल्यान पुज्यो काडल्यो, अशें घेरावो घालपा खातीर गेल्ल्या शिवसेनेचे मुखेली उलयले। ग्रीन पार्क जंक्शन आसा ते कोलवाळे जे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान पडटा, तो जो फूल पॅच आसा थंय निश्काळजीपणान काम चालू आसा आनी अख्ख्या गोंयानूय खूब कडेन अशे पॅच आसा जे निश्काळजीपणान कामां थंय चालू आसा। डेव्हलपमेंट करतले हाजो अर्थ असो न्ही की तुमी लोकांक त्रासूच करून करतले। जर त्रास कमी करून डेव्हलपमेंट करूंक जाता जाल्यार ताका प्राधान्य दिवचें अशें आमचें मत आसा। आनी ताज्या खातीर आमी सांगिल्लें की अख्खो जो पोर्शन आसा तो एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो आसा। पूण रातचे जर येत जाल्यार थंय रिफ्लेक्टर्स ना, थंय सायनेजीस ना, थंय डायवर्जनाचे बोर्ड्स ना, थंय मेन म्हणजे लायट्स ना आनी थंयचे धूळ जे जाता ताज्या खातीर उदक मारपाची वेवस्था थंय ना। अशा प्रकारचे निश्काळजीपणान कित्या खातीर काम चल्लां तें म्हाका कळना की तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक कोण विचारपी ना काय हे तांकां विचारपाक भिता, तो आज व्हडलो प्रश्न पडिल्लो आसा। कारण आमी ते निदर्शनाक हाडिल्ले आनी सांगिल्लें की 2 दिसान थंय सेफ्टी मेजर्स जर घेना जाल्यार आमी PCक येवन जाप विचारतले। आज आमी आयिल्ले पूण आमी आयच्या पयलींच हांगा जेन्ना तांकां खबर मेळ्ळी तेन्ना PC खंय तरी नाच जालो। कारण हांगा पुलीस पयलींच आयिल्ले आशिल्ले। हाजो अर्थ असो की पुलिसांक कोणे तरी तांणी इन्फॉर्म केल्लें आनी ताजे उपरांत PC हांगच्यान ना जालो। कारण PCचें अशें जालां की एका सायडीन दोंगर आनी दुसऱ्या सायडीन खाई म्हणटा तशी ताची गत जाल्ली आसा। तो ना थंय एक्शन घेवंक शकना आनी तो आमकां उत्तरूय दिवंक शकना। म्हणून तो खंय तरी सँडवीच जाला अशें म्हाका ताच्या वागण्या वयल्यान दिसता। नाल्यार ताणें आज रावन आमकां उत्तर दिवंक जाय आशिल्लें। प्रधान मुख्य अभियंतो कार्यालयांत नाशिल्ल्यान तांणी मुख्य अभियंतो वेरेकाराक मेळ्ळे आनी तांकां जाप विचारली। तांणी 10 दिसांचो वेळ मागला अशी म्हायती शिवसेनेचो अध्यक्ष जितेश कामतान दिली। आमकां खबर आसा, मागीर आमी म्हणलेलो तांकां लॅटर केला, मागीर आमचो सरचिटणीस मिलिंद गांवस हाणें तांकां सांगलें लॅटर केला जाल्यार दाखय म्हणून। पुणून तें ताणें कोणाक तरी धाडलो आनी शेवट मेरेन तें लॅटर आमी पळोवंक ना। आतां तो खरें सांगता फट सांगता ताका आमकां खबर ना, पुणून ताणें सॅटिस्फॅक्टरी अशी उतरां ताजी आमकां दिवंक तो शकूंक ना। पूण आमी ताणें आमकां सांगलें की 10 दिसां भितर, हरशीं आमी ताका सांगिल्लें 2 दिसांनूच जावंक जाय। फाल्यां थंय मरत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? कित्याक थंय एक्सिडेंट ते फातर भितर जे गुडगुडून रस्त्यार येता थंय कोणाची बायक कितले जाण पडल्या थंय, पूण ते कंप्लेनूय कोणा कडेन करतले हो प्रश्न जाला। थंय पयर एक जॉली म्हणून ती बस थंय कोणाचेर मारली आनी कितें अपघात जालो, अशे खुबशे अपघात थंय रातचे सदांच जाता। पूण ते कंप्लेन कोणा कडेन करतले अशें तांकां प्रश्न पडटा आनी म्हणून ते निदर्शनाक येना। म्हणून ते जर पळय जाल्यार अख्खो एक्सिडेंट प्रोन जाल्ल्या कारणान थंय प्रत्येक दीस हो म्हत्वाचो आसा, प्रत्येक रात ही म्हत्वाची आसा। तरी आसतना हें म्हणटा की 10 दीस आमकां जाय। आमी सांगलां ताका की 10 दिसान पयलीं म्हणजे 2-3 दिसान थंय लायटी तरी घाला। कित्याक ते रातचे दिसूंक जाय की रोड खंयच्यान चालू जाता, खंय रोड सोंपता, गुणे खंय आयल्या ते सगळें दिसूंक जाय। कित्याक बॅरिकेड्स बी तांकां कांयच ना। म्हणून आमी ताका सांगलां तुका 10 दीस जाय, 10 दीस दिता। पूण 10 दिसां उपरांत जर आमकां निदर्शनाक थंय आयलें की थंय सेफ्टी मेजर्स कांयच ना जाल्यार आमी थंय काम बंद उडयतले। आमकां भितर घाले जाता, कारण लोकांची सेफ्टी ही गरजेची आनी ती सेफ्टी तांकां मेळोवंकूच जाय। फक्त आमीच न्ही, आमी आमचे खातीर करना, आमी त्या CEक सुद्दां सांगलां की तुजे सुद्दां सोयरे दायरे कोण रावता आसतले थंय, तांतूंतलो एक सुद्दां आसूंक शकता ताका अपघात जावंक शकता। म्हणून हे विचार कर आनी थंय कितें तरी पावलां उखल हें आमी ताका सांगिल्लें आसा। आनी तांणी आमकां आश्वासन दिलां की 10 दिसां भितर थंय आमी सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेतले आनी ताणें मान्य केलां की थंय सेफ्टी प्रिकॉशन ना। कित्याक तोय तें मान्य करता की ती कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी थंय सेफ्टी प्रिकॉशन घेवपाची आनी सुपरविजनाची जबाबदारी हांची आसा हें तांणी स्वता मान्य केल्लें आसा।